मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उपचारा खातीर परतून एकदा अमेरिकेक। गोंयांक नवो मुख्यमंत्री वावड्यांनी धरला नेट। मॉकड्रिलां म्हणजे जाल्या नाटकां, खऱ्या आपतकालीन प्रसंगार बिनकामाची, मुरगांव माजी नगराध्यक्षाचो आरोप। आंतरराष्ट्रीय खेळगड्यांची बिलां पेंडींग, एव्हरेस्टा वयल्यान निसरप्याक 23 लाख। खेळा खात्यान महाघोटाळो, काँग्रेसीचो आरोप। साळगांवकरांचे पुण्याचेर 2-0 गोलांन जैत। AWES सर्तींतलो दुसरो सामनो जालो बुधवारा वास्को। आता खबरो विस्तारान पळोवया। गोंयांत राजकीय हालचालींक नेट चडला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उपचारा खातीर परतून एकदा अमेरिकेक गेला। त्यान पयलीं गोंयचे भाजपा कोर कमिटी कडेन तो उलयलो। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा तो आनी कोर कमिटी ब्रेस्तारा दिल्लीक पक्ष सृश्टीक मेळटा, गोंयांक पर्यायी मुख्यमंत्र्याची वेवस्था करपाक। मात कोर कमिटी मुंबयसान गोंयांत परत आयल्या। ती म्हणटा श्रीपाद कितें म्हणटा तें आपल्याक खबर ना। 20 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशना उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार 10 ऑगस्टाक अमेरिकेक वचून उपचार घेवन 22 तारखेर परत आयिल्लो। पूण दुसऱ्याच दिसा ताका परत मुंबय लिलावतीन व्हेल्लो। सांगले सदाचीच तपासणी म्हूण। पूण जे तरेन ताका बेगोबेग अमेरिकेक व्हेलो ते पळयल्यार सदाचीच तपासणीची दिसना असो कांय जाणांचो अदमास। आताच आमकां खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे सीएमा कदाचित परत मायनर कॉम्प्लिकेशना खातीर परत अमेरिकेक रिफर केला आनी त्यामुळे लगेच एक 8 दिसांनी येतलो अशें तांचे हाजे आमकां जी म्हायती मेळ्ळा त्या तातूंतल्यान आमकां हें कळ्ळां आनी म्हाका दिसता आज रातचे ते अमेरिके वतले। अमेरिकेक व्हरपाची बातमी येयसर कळ्ळे की भाजपाची गोंयची कोर कमिटी पर्रीकाराक मेळपाक मुंबय गेल्या। 1 आनी 2 न्ही, अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार, सदानंद शेट तानावडे, दत्ता खोलकार आणि संजीव देसाय। म्हणटसर दनपारा पत्रकार परिषद घेवन आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान सांगले की ही कमिटी आणि तो दिल्ली वचून ब्रेस्तारा भाजपा अध्यक्ष अमित शाहक मेळटले हे राजकीय परिस्थितीचेर पर्यायी उपाय काडपा खातीर। तूं मुख्यमंत्री जातलो काय म्हणून विचारल्यार मात श्रीपाद म्हणटा ना, पूण पर्यायी व्यवस्था जाय ही गजाल मात न्हयकार ना। आयकात तो कितें म्हणटा ते। ना his prerogative, no? अजून काय असं काय म्हणणं म्हाका खबर ना। That is his decision. Let him take his decision. In the interest of the state, will something like this be conveyed to? Let me discuss it today. No, interest of his health also. Yeah. You should be fit, and his health is our priority. ऐसा लॉन्ग टर्म सोचने की आपको जरूरत पड़ रही है? तो आगे देखेंगे ना, अभी कुछ चिंता करने की जरूरत सोच है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आता सिच्युएशन अशें कारण ते बरे जावन येयल्ले, पण थोडेशे काही मायनर एकालावर वचचे पडटा जाल्यार तो अरेंजमेंट करपाच्या संदर्भात आमी लिडरशिपे कडेन दिल्लीक आज फाल्यां म्हणल्यार आज आमी वतात, आज फाल्यां म्हणल्यार आमी उलयतले। या हम तो यहाँ के और यहाँ की स्थिति की जानकारी उनको देंगे ना, क्या तय करना है उनके हाथ में, वो तय करेंगे। दिल्ली आमची कोर टीम जी हा पळय 4-5 जण, जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष, दोन्ही खासदार, तिन्ही खासदार, अजून काय हे जावना, पण आम्ही 5 जण आसतले। त्यानंतर आता मुंबई गेल्यात थंयच्यान दिल्ली घेतले। एक्झॅक्टली म्हाका डिटेल खबर, पण ही 2-3 नांवां घेतल्या। जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष हे ऑलरेडी गेल्यात, खासदार, सावथाचे खासदार, राज्यसभेचे खासदार हे आसा। श्रीपाद नाईक इतल्याचेरच रावलो ना। पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेता तो रोखडोच युतीतले हेर पक्षाक सांगतले हे तांणी सांगले। मात युतीतले मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि अपक्ष मंत्री रोहन खंवटे हांकां विचारल्यार मात दोगांयनी कानार केस काढले। पळयात ते कितें सांगतात ते। USA गेला फॉर ए मेडिकल ट्रीटमेंट आणि म्हज्या म्हायती प्रमाणे CM जो गेला वेन ही कॉन्टॅक्टेड मी दॅट ही इज गोईंग फॉर 7 days फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, आय एश्युअर्ड हिम that everything in Goa will be safe. Administration side also we will take care. You go ahead for medical treatment, and after 7 days he will come and check. सगळे अमित शाह मेळून गेले कोर टीम. See,
that is BJP's agenda, not Sudhin Dhawadkar's agenda. I am from MGP, so I don't want to comment on the core team of BJP. When CM is okay and CM wants to come and serve for people of Goa, where is the question of asking such? Government does not work on suppositions and propositions. I think we are very clear. Government is under Manohar Parrikar. If he has gone for medical grounds, I don't think press and media should make it an issue. Administration-wise, I think the ministers in the state are doing their part, whatever the roles are. The functioning is there. So I think if it's a week's issue, your people from Goa also should understand it's the health issue. It can happen to anybody. So once he comes back, I think the systems are running. So where is the question of talking about replacement and all these things? If the party have gone to meet, it is their personal party issue. It's a coalition government which people from different parts, independent, regional fronts, BJP have come together and formed the government under Shri Manohar Parrikar. For me, I have not got any feedback. For me, I have not been told about any replacement. I have not been asked about any replacement. So it is not. It is very primitive and immature for me to comment on something which has not taken shape. Right? दुसरे वटेन विरोधी पक्ष काँग्रेसीन पर्यायी मुख्यमंत्री दिना जाल्यार रस्त्यार येवपाची शिटकावणी दिल्या. मात भोवमत असले बगर आमी पर्यायी सरकार घडोवचे नात हे गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान स्पष्ट केला. सो काँग्रेस पार्टी आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करता की इमिजिएटली दुसरो खंयचो तरी पर्याय निकळचो आनी दुसरो अपघात फुल फ्लॅज चीफ मिनिस्टर आमचो दिवचो ही पयलींची जी मागणी ती आमी परत करता. आनी सपोज जर अशें जालें ना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन आंदोलन करतले, कारण आमी गोवा सफर जावपाक आमी दिवपा ना. कित्याक एक तेजी सिंपथी तेजे कारकून सगळे जाले, पूण ते कितली एक लिमीट आसता ताका. आनी अशी न्ही की एक मनशा फाटल्यान सगळें काबार जाता अशेंय नासता. सो आमी म्हणटा की मनोहर पर्रीकराचें हेल्थ बरें जावनी, तो ताका सुशेग उरोनी, तणाव मुक्त उरोनी, ज्या कारणान ताका आपल्या आरोग्याचेर प्राधान्य दिवपाक मेळटलें. आनी हो सरकार चलोवपाक तुमी अल्टरनेट करात. गव्हर्नरा कडेन मागता की तुमी नोंद घे, आमी तुमकां हेजे पयलीं निवेदनां दिल्लीं आसात. गव्हर्नरा कडेन परत मागता जो एक अल्टरनेटीव आमकां मुख्यमंत्री दिवपाची जबाबदारी तुजी, नाजाल्यार तुजो जो ह्या सरकाराक हें आसा तो फाटीं घेवचो आनीक आमकां तरी दिवचें सरकार करपाक. जर ह्या भाजपा आनी तेंचे जे मित्र पक्ष आसात तेंचे कडेन सरकार जर चलोवपाक जायना, ते बरोबर सगळें बरें जावंक पडटा, जाल्यार तांकां सगळ्यांक रेस्ट घेवनी आनी जे लोकांनी आमकां मतदान केलें तें आमकां आमगेलो मॅन्डेट परत दिवचो. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, कुडचडे वयल्यान प्रहार सावड्डेकार तशेंच व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आनी इर्शाद शेख. आपत्कालीन प्रसंग हाताळपाचें प्रशिक्षण दिवपाक बुधवारा वास्कोत मॉक ड्रिलाचें आयोजन केल्लें. पूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या कारभारावयल्यान थळावो उपजिल्लोधिकारी खूश दिसलो ना. तेल आनी अमोनिया टाकयेवयल्यान हो वाठार हुस्क्याचो जाला. आपत्कालीन परिस्थितीच्या वेळार सगळ्यो सेवा वेळार मेळप गरजेचे असता. पूण बुधवारा जेन्ना मॉक ड्रिल केले तेन्ना PWDचो उदका टँकर वेळार पावलो ना. हे बरोबर न्ही अशें मुरगांवचो उपजिल्लो अधिकारी महादेव आरुंदेकार म्हणटा. There was some delay on the part of PWD because they could not arrange for a water. They could not fill the tank, it seems. But they have been brought to their notice that they should not take such excuses. There should be some substitute available. If the tanker is not available, one tanker is not available, they should be in a position to get another tanker from some other source. And during disaster, there shouldn't be such excuses that tanker is not available or something is not available. They should make arrangement from any source and see that there does not happen any disaster or any casualty or deaths due to disaster. आम्ही जेन्ना अमोनिया टँक टिल्ड जाल्लो पडलेलो एअरपोर्ट रोडाचेर तेन्ना मॉक ड्रिल खंय आसलेलें, तेन्ना आमकां थंयसर लोकल्सांक बॉब म्हणून आपोवन तेंच्या लोकांक काम करचें पडलें. म्हाका दिसता हे मॉक ड्रिल करच्या परस गव्हर्मेंटान एक सेल करपाची, स्पेशल सेल करपाची, स्पेशली फॉर डिजास्टर सेल, आनी ती कंटिन्युअस आसपाक जाय. ओन्ली फॉर मनसून किंवा प्री मनसून सिजन आसपाक जाय. आमी ही एरिया जर पळय जाल्यार सगळ्यात सेन्सिटीव एरिया, पोर्ट हा, रेल्वे हा, एअरपोर्ट हा. फाल्यां जर कितें जर ब्लास्ट जर जालो किंवा फ्लड जालें किंवा आनी कितें जालें खंय हा कित्याक तेजो म्हाका दिसता सरकारान पयलीं आपली डिजास्टर मॅनेजमेंटाची प्रत्येक तालुक्यान पयलीं टीम घालपाक जाय. तितले विथ कंप्रायझींग विथ ऑल द डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, सगळे डिपार्टमेंट. पूण म्हाका दिसता का वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. खेळ प्राविण्य ही खेळा खात्याची येवजण म्हळ्यार महाघोटाळो. एव्हरेस्ट शिखर चडपाक जमलें ना, पूण ताका हे येवजणे अंतर्गत 23.5 लाख रुपया दिले. मात राज्याचें नांव आंतरराष्ट्रीय मळार गाजोवपी खेळगड्यांची बिलां अजून पडोन आसा. काँग्रेसीन सरकाराचें नाक दाबलां. गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक घेवपाक वेळ कित्याक जालो असोय प्रस्न काँग्रेसीची विद्यार्थी संघटना NSUIन विचारला. And we find it very fishy. This entire scheme is fishy because Mr. Rahul Prabhudesai is the first man who has been allotted with this scheme, and he has been given 23,55,000 rupees to go to climb Mount Everest, which he did not climb. For certain issues, he could not reach the top of Mount Everest. But what is fishy is only Rahul Prabhudesai has been availed this scheme of 23 lakh rupees, 23,55,000 rupees. And if you go to see the other Goans that represent Goa at an international level or at a national level, even their bills asa te suda clear karna. It is a fact. तुमका सुद्धा खबर असतले की their bills are not cleared. They even at times don't even get train reservations being done. They go like that only. That people who have represented on Asian Games or at international level, their bills first of all are not cleared. They are not being given their allowances which are prescribed for them. But only this person gets 23,55,000. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. पाड्ड्या मुखेल रस्त्यावेले फोंडकूल सध्या फातर घालून पुरयला, पूण तात्पुरती मलमपट्टी करचे परस ताचेर कायम स्वरुपी उपाय करचो अशें थळावो पंच म्हणटा. ह्या फोंडकुलान शेगीत कोण ना कोण तरी पडटालोच, तरी आसतना फाटल्या 2-3 वर्सां सावन ते पुरोवपाचें कुडूच मनार घेनासलो. या फोंडकुला कुशीक रस्त्या पोंदा ल्हान साको आसा, ताची परिस्थिती बरी ना. तो मोडच्या पयलीं सरकारान पर्याय निर्माण करचो अशें पंच जासिंतो फर्नांडीस मागता. आता कितले वर्सां जाले, 2-3 वर्सां जाले रोडाक फोंड आसा. हांगासर खूब लोक पडलेत. काल इन्सिडेंटली ट्रक हांगासर पडलो आनी ते ट्रकवाल्यान तो काल हांगासर ते सामान घालून तेणें आतां तो रोड आतां लोकांक वचपा सारको करून दवरला. आतां हो एक कालवट आमचो, आनी जर तो कालवट रिपेर करना आनी तो कालवट तर फाल्यां उडोवन गेलो जाल्यार आमच्या लोकांक आनी दुसरो रोड ना हांगासर स्कॉलाक वचपाक, मारगांव वचपाक. मारगांव स्कॉलाक वयतले जाल्यार आमकां मारगांवच्यान सुकडून येवचें पडटलें, नाजाल्यार केपेच्यान सुकडून येवचें पडटलें. हें 1 किलोमिटराचें काम आमकां 15-20 किलोमिटरान फुडान वयचें पडटलें. आज गव्हर्मेंटान हें मारता तपडती हें जें काम करचें. आमी पळयलां ते प्रमाणे गेले 2 वर्सांक आमच्या विलेजान कसलेंच डेव्हलपमेंट ना. न्हय आमच्या विलेजान न्हय पूण आमच्या आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी नकलो कितें आमचे MLA, काँग्रेस MLA ऑपोजिशनाक काय म्हणटा आमची कामां जायनात. आमी लोकांनी कितें करपाचें. पाड्डेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वास्को मिर्चीवाडे एका घरार मोठें झाड कोसळ्ळें. धोकादायक जाल्ल्यान झाड कापचें अशी मागणी लोकांनी केल्ली. उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी ते खातीर परवानगी दिल्ली, पूण धनयान आडखळी हाडली आनी बुधवारा सकाळी ही घडणूक घडली. बुधवारा सकाळी वाडेच्या रुपेश सिंगाच्या घरार झाड पडले. कोणाक मार लागलो नसलो तरी घराचे मात बरेच लुकसाण झाले. घरार पडचे पयलीं लागींशिल्ल्या माडार हे झाड पडले म्हणून घरातलो लोक साल्वार जालो. हमारा साइन था एक्चुअली उस पे. हमारा जो नेबर है संतोष शेरकर, उसने कंप्लेन दिया था. अंडरटेकिंग हमारा भी था उसमें, सिग्नेचर हमारा भी था. क्या हुआ आज सुबह में 7:30 ऐसा हम लोग एक्चुअली डेली काम सब लोग घर में ही था और ये झाड़ पीछे से फुल गिर गए, घर के ऊपर गिर गए. वो बीच में नारियल का झाड़ था, इसके लिए वो बच गया, नहीं तो घर फुल कॉलेप्स हो जाता था. वो नारियल का झाड़ था, उसमें वो थोड़ा सपोर्ट लग के रुक गया, नहीं तो फुल घर ही डैमेज हो जाता था. लाइफ को थ्रेट था एक्चुअली. हम लोग जो लोग भी अंदर था किचन में, सबको लाइफ को थ्रेट था. रूमांतल्यान 8 जावन 5 मिनटांनी कॉल आयले की एकट्याच्या घरार झाड पडला हांगा नियर कार वॉशिंग सेंटर मिर्चीवाडे. हांव आतां इमिजिएट 8 जावन 5 मिनटांनी आयिल्ले. इमिजिएट आमी टर्न आउट केलो आनी तेजे घरा वयलें काम हें काडलें. सद्याक आतां थोडें काम उरलां तें करतले, क्लियर करतले आनी मागीर वयतले आमी. कितें जाल्लें? घराचेर तें झाड पडलेलें, ते झाड आतां आमी क्लियर केलां, अर्दें जालां काम. मातशें काम उरलां तें क्लियर जावन आमी वयतले. पूण लॉस बी तेणें अजून सांगलें ना ओनराक. मागीर एज पर ओनर स्टेटमेंट हांव लॉस सेव कितें आसा दितलो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.
फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयची गांवठी चिबडां बाजारांत आयल्या. कांय लोक तांकां मोगी म्हणटा. फकत पावसा दिसांनी पिकपी ही गोड आनी रसाळ फळां भलायकेक सामकी बरी. चड करून दोंगरार तांचें पीक घेता. सामकें निसर्गीक रितीन, कसलेंच रासायनीक सारें घालिना. पावसाच्या दिसांनी तरातरांच्यो भाज्यो आनी फळांची बाजारात रास पडटा. तातूंत श्रावण सुरू जातकीर तर लोकांच्यो ताचेर उडयो पडटा. चवथ लागीं येता म्हणसर मोगी आनी चिबडां वांगडा गांवठी भेंडे, घोसाळी, पडोळी अशी भाजी बाजारात येवपाक लागता. गोंयच्या खंयच्याय रस्त्यार गेल्यार रस्त्या कुशीक बसून 4 पयशे जोडपी गांवचे लोक तुमकां मेळटात. कशी मोगी घेवपाक आयलो कित्याक मोगी आतां 1-2 म्हयने आसता आनी हे आमचो गांवचो लोक रोयता आनी त्या पासत आमी एनकरेज करपा जाय हे लोकांक रोवपाक. कित्याक आयज काल गोंयांक कांयच मेळना. केळी येताय भायली, पोपाय येताय भायली, सगळें भायलें. फकत मोगी उरले. मोगी आनी म्हाका दिसता निरपणस थंय उरले आनी दुसरें कांय आसना हिंगा गोंयचें. आनीक ते चड करून ते ऑर्गेनीक रोयताय. कित्याक भायलें कित्याक तें आयज काल कितें घालताय कितें करताय म्हण कांय खबर आसना. आनी आमी रावता ही आमकां मेळटा काय म्हणून कित्याक ही सारकी प्युअर. हातूंत कांय मिलावट ना, फॉर्मलीन ना, कांय ना म्हणल्यार ही आमची रानांनी लोक आमचे खेडेगांवले लोक रोयता. आनीक घेवपाक उमेद येता कित्याक हातूंत सारके फ्रिली लोक मायंड चिंतना आनी तांकां जाता जाल्यार पासून गव्हर्मेंटान आमकां एक फॅसिलिटी दिवची जावं मार्केट करपाक. म्हाका दिसता एक लार्ज मार्केट घालचो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वालंगिणी म्हळ्यार भलायकेची सायबीण असो भाविकांचो भावार्थ. 8 सप्टेंबराक सायबिणीचो जल्मदीस निमतान साबार कडेन फेस्तां जातात. सांताक्रूज 4 खांब्याकडे सायबिणीचें कपेल आसा. फेस्ताची तयारी 9 दीस नोवेना म्हणून करता. आयजसान आमी खेरीत तयारी सुरू करता आमच्या सायबीण माईच्या जल्माचे परबेची. आमी हांगासर एकठांय आसा, उबी आसा एका सोबीत वातावरणांत. ह्या दिसांनी आमच्या सुयमाचो मोग, झाडांचो मोग, उदकांचो मोग आमकां जायतो आसा. ते पासत ही सुवात आमकां एकदम बरी मागता. जंय सायबीण माईचोय आमी खेरीत भाशेन उगडास करून देवाक आर्गां दिता. सायबीण माईची परब येतली सप्टेंबराच्या 8 तारखेर. सो त्या आदी ह्या दीस जेन्ना लोक हांगासर एकठांय जावन लादायीन करतलो, तेस करतलो, मागणें करतलो, आपणाच्यो गरजो सायबीण माईच्या पांया सुशी हाडटलो आनी के भाशेन मागीर 8वेर सगळ्या दोबाच्यान आमची भुरगीं बाळां तशीं सगळीं सायबीण माईचो बर्थडे, हॅपी बर्थडे म्हणून आमी समोर उमटल्या. AWES सर्तीन साळगांवकर फुटबॉल क्लबान जैत मेळयलां. ताणें 2-0 गोलान पुणे फुटबॉल क्लबाक हारयलो. बुधवारा हो सामनो वास्कोच्या टिळक मैदानार जालो. ऑस कप फुटबॉल सर्तीच्या दुसऱ्या सिजनांतली ही दुसरी मॅच. रोनाल्डो ऑलिव्हरान गोल करून पयल्या हाफा मेरेन साळगांवकराक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली. पुणे सिटीन मॅचीन गोल करपाचो यत्न केलो पूण तांकां अपेस आयले. उपरांत 63व्या मिनटाक साळगांवकराच्या देवेंद्र मुरगांवकारान आनी एक गोल करून आपली आघाडी वाडयली. Best of today, we concentrated more on defensive and attacking in counter. So that gave the boost for the players, and they were so agile to do that because we have practiced that and we have done it. How are you looking forward over? We are looking for. We will be playing the same game, the same attacking formation, the same defending formation, and same strategy will be the same. Beating a team 2-0, you think it will boost their confidence too much? Yeah. It is. See, as I have given a coaching chance for the senior team, it's a big boost for me, big boost for the players. The juniors are getting chance to play in this big competitive tournament, and beating them, it is great thing, great thing. I think we've been concentrating on youth development, and we realized that twice in the last 2 years, 2 seasons, our team qualified for professional league, but not all of them will get a chance to play in the professional league. So this year we decided that we'll promote the entire team, and maybe just added just 2 additional players in form of a goalkeeper and Peshat in the midfield.
So very satisfied to see that they don't get overawed by names. It's a good performance. So what are the plans for the whole tournament? Be careful. As far as plans are concerned, we take every match as it comes. I mean, there's no every game as it comes. So I'm happy today. Let's see what happens day after tomorrow. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.